यंदावो 17वो दिंडी आकाशकंदील स्पर्धा आणि 10वी दिंडी पथक स्पर्धा ही सुरू जाता. त्याची सगळे डिटेल्स आसा ते आमचे दिलीप नाईक तुमच्या मुखार दवरतले. जो प्रायस स्ट्रक्चर आसा तो प्रायस स्ट्रक्चर तुमच्या म्हायती खातीर हांव सांगता. दिंडी पथक स्पर्धेक पयले बक्षीस आसतले ते 33,333. दुसरे बक्षीस आसतले 25,000. तिसरे आसतले 20,000. ताजे भायर आमी कॉन्सोलेशन प्रायजीस दवरल्या 3. दिंडीक जे कॉन्सोलेशन प्रायज जिखतले ते 3-5-5 हजाराचे बक्षीस मेळटली. आनीक ताजे उपरांत जी इंडिव्हिज्युअल प्रायजीस आसतली पकवाज वादक, कॉस्ट्यूम, बेस्ट कॉस्ट्यूम आणि बेस्ट सिंगर आमकां 1-1 हजाराचे बक्षीस मेळटले. ह्या दिंडी स्पर्धेक एकूण आमी अपेक्षीत करता ते मिनिमम म्हणजे 15 पथकां ह्या वर्साक येतली. गेल्या वर्साक कोरोनाची सेकंड वेव आसली तरी सुद्दां भरघोस प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो. त्या पळय ह्या वेळार आनी 3 पटीन 4 पटीन प्रतिसाद मेळपाक जाय. आकाश कंदिलाची जी बक्षीस आसात ती इनोव्हेटिव्ह आणि ट्रेडिशनल अशे 2 प्रकारचे आकाश कंदील कॉम्पिटिशन आमी घेता. ह्या आकाश कंदिलाचे पयली बक्षीस आसा 6,001 रुपया, दुसरे आसा 5,001, तिसरे आसा 4,001, चौथे आसा 3,001 आणि 5वे आसा 2,001. फ्रूट कार्विंगाक आसा 3,000 पयले बक्षीस, दुसरे 2,000 आणि तिसरे 1,500. हे सगळे दिता आसतना आमी पळयतात की आकाश कंदील जे ट्रेडिशनल आकाश कंदील आणि इनोव्हेटिव्ह आसात ते स्ट्रिक्टली कोण्याचेच आसपाक जाय. कोण्याचे आसा त्याच आकाश कंदिलाक एंट्री आसतली आणि एंट्रीचो टायमिंग आसतलो 8:30 हो लास्ट एंट्री घेतली. आकाश कंदील तुम्ही पळयला आसतले गेल्या अनेक वर्सांची स्पर्धा जाता आसतना भरघोस प्रतिसाद आसता ह्या आकाश कंदील स्पर्धेक. आणि शेवटी आमकां पुरो आकाश कंदील तरी ते येतात पयसल्यान म्हणून आमी एडिशनल पॉयंट घालून दितात. पूण ह्या वेळा एक लिमिटाक आमी आकाश कंदील एक्सेप्ट करतले कॉम्पिटिशनाक. व्हेजिटेबल कार्विंग जे प्रायस स्ट्रक्चर आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. व्हेजिटेबल कार्विंगाकूय भरपूर लोक पार्टिसिपेट जातात. 3च बक्षीस आसा. श्री दामबाबाले घोडे सांस्कृतिक संस्थेच्या वतीन मडगाव शहरान एक सांस्कृतिक चळवळ सुरू केल्यार आता जवळ 20-22 वर्सां जाली. आणि तातूंतल्यान जेन्ना मडगाव शहरात आमी दिंडीच्या निमतान दिंडी पथक स्पर्धा घेतात, त्याचबरोबर आकाश कंदील स्पर्धा घेतात. आणि ह्या वर्सा 17वी आकाश कंदील स्पर्धा ही साजरी जाता. 113वो दिंडीचो महोत्सव आसा. 113 वर्सां म्हणजे शेकडो वर्सांचो इतिहास आशिल्ली ही मडगांवकारांची दिंडी. जशें प्रत्येक कडेन एक खासियत आसा, जांबावलेचो गुलाल किंवा लयराईची जात्रा किंवा बिरगोज किंवा घोडेमोडणी, त्याच प्रमाणे मडगाव शहरातली गोंयची फामाद अशी दिंडी उत्सव आसा. आणि ह्या दिंडी उत्सवाक फाटल्या 1-2-3 वर्सां कोरोनाचो काळ आशिल्ले कडेन एक किनार आशिल्ली आणि तेन्ना गेल्या वर्सा आमी तेन्ना करतना मातशे गर्दी जाली. पण शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम नाशिल्ले तेन्ना दामबाबाल्या घोड्याचे निमतान आमी म्हणजे मातशे शौनक अभिषेकीचो सांगीतीक कार्यक्रम आशिल्लो तो दवरिल्लो. ह्या वर्सा देवस्थानाचे समितीचे सगळे बरे कार्यक्रम आसा. त्याच बरोबर आमचे श्री दामबाबाल्या घोड्याच्या संस्थेतर्फे श्री हरिमंदिर देवस्थाना कडल्यान दिंडी पथक स्पर्धा सुरू जातली. आणि त्याच बरोबर गार्डना कडेन जी 3री बैठक लागता थंय आकाश कंदील स्पर्धा आसतली आणि फ्रूट कार्विंग स्पर्धा आसतली. ह्या वेळार सगळ्या कडेन मागता श्री दामबाबाल्या घोडे जशे हेल्थ सेक्टरान आमी कशे हेल्थ चेकअप आसतले, एज्युकेशन हांगा तेन्ना मेरिटोरियस स्टुडंट्स आसा तांकां फेलिसिटेशन करप, तांकां प्रोत्साहन दिवप. त्याचबरोबर बाकीचे स्पोर्ट्सान फुटबॉल आसत किंवा आसून जे कार्य आसा ते एक संस्था ज्या तरेन करता त्या संस्थेचे तरेन ते चालूच आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.